डिफिकल्टीज लक्षात आयल्यो तेच्या आय हॅव गिवन देम इन्स्ट्रक्शन म्हणजे हॅन्स फॉर जो कोण प्रोजेक्ट सबमिट करता IPB 15 दीस पयलीं सगळ्या डिपार्टमेंटा वांगडा तांची मिटींग जातली देन प्रोजेक्ट विल प्लेस फॉर द IPB आनी IPBन एकदा क्लियरन्स दिल्या उपरांत आमचो प्रयत्न आसा 15 days to 1 month ताका कंस्ट्रक्शन लायसन मेळोंक जाय. हॅन्स फॉर तो प्रोजेक्ट तो पर्टिक्युलर कंपनी वील वोंट गो टू द डिपार्टमेंट he'll submit to the IPB only and IPB will take the clearance from all the departments including TCP, Pollution Control Board, all. So 23 project उरिल्ले भितरले आतापर्यंत 19 जाण विलिंग आसात. 3 जाणांनी काय 4 जाणांनी कितें तरी विलिंगनेस दाखोवना आपल्याक. आज हांवें रिव्यू करून तेंचे फक्त शॉर्टकमिंग्स कितें आशिल्लें तें घेतलां. कदाचित फुडल्या म्हयन्या भितर तांची पूर्ण आयज 2 जाणांक ऑलरेडी आमी म्हणटा की तेचे परवा पर्यंत TCP तांकां क्लियरन्सूय दिता. 2 जाणांक ऑलरेडी मेळटा परवा पर्यंत. उरलेले जे आसा पयलीं विदीन अ मंथ तेंची जी कितें क्लियरन्स आहा पयलीं ती IPB कडल्यानूच मेळटली तेंकां. So before coming to IPB for an approval, the projects will go to other Scrutinize. Okay. No, it is an unofficial scrutinizing committee. Our own consultant is there. Afterwards, he will scrutinize. एकदा कितें जाता एखादो प्रोजेक्ट आता इफ सपोज वी डोंट वॉन्ट द रेड इंडस्ट्री इन द स्टेट मागीर ताजेरूच 1 म्हयनो काम करीत कंसल्टंटान काय अर्थ ना ते आमी म्हणटा की स्क्रुटनायज कमिटीन घेवपाचें. इफ इट इज द रेड इंडस्ट्री वी आर नॉट अलाविंग द स्टेट. वाय शुड डू द 1 month process again? That's why for those who are allowing this they will do the scrutinization process. No, they are not going to some other departments first. They are only coming directly to IPB and only IPB. Those who want to invest in the state, they want to submit the project to IPB. So single window. Single window. Construction license पंचायती. So ना ह्याच्या फुडें म्हणजे आतां दिता पंचायती पण हाज्या फुडें आमकां थोडेशे अमेंडमेंट चेंजीस करपाक जाय. थोडीशी नोटिफिकेशन धाडपाक जाय ती IPB कडेन. काही अमेंडमेंट चेंजीस करपाक हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला. इट वील टेक 2 months. बट 2 महिन्या पयलीं जेंकां जायी तेंकां पंचायत दितले. बट 2 महिन्या उपरांत इवन दो कंस्ट्रक्शन लायसन आतां IDC जशें दिता पयलीं तशें IPB दितले. बट वॉट एवर पंचायतीची कितें फीस आहा पयलीं ती IPB कलेक्ट करून पंचायतीक दितली त्या धर्तीचेर. And once the project. कारण अदरवायज इट इज अ हर्डल फॉर द दॅट प्रोजेक्ट बरेचशे ठिकाणी.